Thera. A26, page 13. Sogliami e Taisauria, Sogliami la Visoria, Donia Deva Wakaruya, Anodamso Takasuya, Tarona tu Korodonia, Chimita tu Soludonia, Amkaruya. सगळ्यांक देव बरो दिसचो ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आमी मागता सोपून गेले सातान आनी मारिया एस्परन्सा कुतिनो देवान तांकां सर्गेचे राजपाव करूंक मागुया तशें म्हाका लायला आपलो सल्माचो दीस समृक्ता पर्लिन वेगस आनी ओलिविया ब्रगांसा देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया आम्हाला वाडत रावतले ह्या कुटुंबा पासत आमी मागता लिना फेर्नांदीस मिलाग्रिना फेर्नांदीस Cecilia de Silva, Lineta Mason, Vera de Costa, Maria Zita Alfonso, Evelyn Martins, Sandra de Costa, Piedad Gonçalves, Maccabi de Costa. Sabi Manjibet, Yakutuban Sata, Santissimo, Isaac Vegas, Dondre, João Vegas, Nairele Moron, Antonio de Souza, Amara, Dominic Fernandes, Volebatri, Sunil Manuel Fernandes, Cardos Vado, James Andrews, Karen, Tony Barreto, आणि पियाले मोरोड, ऑक्टावियो मिर. सायबिरमांची भेट या कुटुंबान जाता तेन्ना केद भाशेन सायबिरमांचे विनवणी हे कुटुंबान शांती कुशलकाय बरेपण बसूं म्हूण आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवान आमेन. आमच्या सोब्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबी आसूं. तुमची सोबी आसूं. म्हजे बहीण मानू आयज पवित्र सभा समोरण कोत्ता भाग्यवंत एंड्रू डांकलेक आनीक ताच्या कंपन्यांचो व्हिएतनाम हांगासर तो जल्माक आयलो आनी ताचे दुसरे सांगाती आसले जावं बिशप जावं यादनीक जावं ले एपोस्टोलेट जे ले भावा भयणां जावं लोकीक भावा भयणां तांकां खूब पिडापीड दिवन रगत वारून जेजू गवाय दिवची पडली. तर आमच्या जिवितांत आमी दर दिसाक जावं आमच्या बऱ्या उतरां वरवीं बऱ्या कोरण्या वरवीं आमी जेजूक वेगवेगळे तरेनी गवाय दिवंक जाता. तर हीच कृपा हेंच बळ आमकां जण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें मोगाचें आनी पेकोवणेचें जावंक पातकी वस्कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत तांदूक धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सगलीं बरोबर हांव पातकी म्हणया. हांव पातकी सोरपोतविदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मोरान चिंतून तोंडाव चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो बोगड अपराध. हे बाजत भाग्यवन सदांच सांगवार मारे सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकूत को सोम्या काकूत को क्रिसा काकूत को क्रिसा
मातुया थोडोसो वेळ ओगीच रावन आमची खासगी मागणी तेव्हा आमकां दवरात. तशेंच ह्या दिसांनी सान फ्रांसीस शावेराची नोवेना सुरू जालें. जायतो लोक ताच्या पांय सोंशें येतलो. सोगल्या लोकांक केद भाशेन ताचे विणवणेन भावार्थान वाडूंक आनीक पेखोवणी फावो जावंक देवाचें बरेपणां त्यो अनुभवूंक पावूंक आमी मागुया. सोर पोजवेदारान बोध दोळ बापा भाग्यवंत आंद्रे आनी ताचे सांगात्याक तुज्या रोख साक्षांक आपल्या कोश्टां वळवळ्यांचेर जोयत व्हरूंक तुवें कृपा दिली. तांच्या जोयताचो दीस समोर ओंपतना हो उपकार आमी तुज्या लागीं विस्वासान मागता. आमी दुस्मानाच्या फासाचेर आनी ताळण्यांचेर मोरोपर्यंत जोयतीवंत जावच्याक निरोंतरी आमकां तुजो आदार दी. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरदेव तुजी सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. दानियल प्रवादाच्या पुस्तकाची सुरवात. जुदाच्या राजा जोकिमाचे राजवटकेच्या तिसऱ्या दिसा नाबुकदनेझरान बाबिलोनाच्या राजान जेरुजाल्याक आक्रमण केलें आनी ताका वेडो घालो. सोरेस्परान जोकिमाक जुदाच्या राजाक ताच्या हातांत दिलो आनी त्याच बरोबर देवाच्या मंदिरांतल्यो तोडल्यो वस्तू. ताणें त्यो वस्तू शिनार देसांत व्हेल्यो आनी आपल्या देवाच्या थेब्यांत दवरल्यो. रायाळ वो कुलिवंत गोराबाच्या इस्रायलांतले थोडे भुरगे विचून काडूंक राजान आस्वेनजाक आपल्या मुखेल हिजड्याक हुकूम घालो. तांकां कुडीचो कसलोच ओगूण आसूंक फावो नासलो. ते जावंक जाय आसले रुपेस, सोगले जाणवायेन भरलोले, सोगल्या वस्तूंनी घोळलोले, तशेंच गिन्यानान हुशार आनी राजमहालांत सोगलो वावर करूंक उपकारतात तसले. आस्वेनजान तांकां काल्देकाराची भास आनी सरस्पोत शिकोवंक जाय आसली. तांच्या दिसपट्ट्या उदरपसणाक आपल्याच रायाळ मेजावयलें जेवण आनी सोरो दिवचो म्हूण राजान थारायलें. 3 वर्सां तांकां शिक्षण दिवचें आसलें. त्या उपरांत राजाचे सेवेक ते लायक जातले आसले. तांचे मोदें जुदाच्या कुळांतले दानियल, आनानियास, मेशल आनी आजारिया आसले. राजाचें जेवण खावन आनी सोरो पियोन आपूण बोस्टोना जावंक दानियल वावुरतालो आनी देखूनच आपणाक ह्या विघ्नांतलो वांटाय म्हूण ताणें मुखेल हिजड्या कडेन मागलें. आनी देवाचे कृपेन हिजड्याक कोचें ताका बरें उतर मेळ्ळें. पूण ताणें दानियेलाक शिडकायलो, हांव म्हज्या दोनया राजाक भियेतां. ताणें तुका जेवण आनी सोरो थारायल्यात आनी तुजे पिरायेच्या दुसऱ्या भुरग्यां परस तूं ताका भागलोलो दिसची तर तुका लागून राजा फुड्यान म्हजो जीव संकश्टान पडटलो. हें आयकून ज्या राज करणाऱ्याच्या हातान मुखेल हिजड्यान दानियेलाक, आनानियासाक, मिशालाक आनी आजारियाक केल्ले, तांकां दानियेलान वळोन म्हटलें, 10 दीस तुज्या सेवकाची तूं परिक्षा करून घे. ह्या 10 दिसांनी फकत तरकारी खावंक आनी उदक पिवंक आमकां रोजा दी. उपरांत आमची तोंडां पळय आनी तशेंच राजाच्या मेजा वयलें जेवतल्या भुरग्यांची तोंडां पळय. मागीर तुका दिसता त्या प्रमाणें तूं आमकां कर. तांणी सांगलोलें तें ताणें मांडून घेतलें आनी 10 दीस तांची परिक्षा केली. 10 दीस भरल्या उपरांत
ते राजाच्या मेजायले जेवलोल्या भुरग्यां परस जिवान आनी रुपान अदीक बरे आसले. म्हणटच राखणदारान तांचे नेमलोले जेवण आनी सोरो काडून तांकां तरकारीच दिली. आनी ह्या चौगा तरणाट्यांक देवान सगळे तरेची जाणवाय आनी गिन्यान दिली. पूण दानियेलाक मात कसल्या जिनसाच्या दर्शनाचो आनी स्वप्नाचो ओर दिवचें देणें आसलें. आनी राजान शिक्षण दिवंक नेमलोलो काळ बोत्तोच मुखेल हिजड्यान तांकां नाबूदकरनजरा फुड्यान हाडले. राजा तांचे कडेन उलयलो आनी दानियल, आनानियास, मिशेल आनी आजारिया हाचे सारको सगल्या तरणाट्यां मदें आनी कोणूच मेळूंक ना. म्हणटच ते राजमहालाचे सेवक जाले आनी कसलेय जाणवाये आनी विवेका विशीं राजान तांकां प्रश्न केलो जाल्यार ताच्या आख्या राजांतल्या पारक्यां आनी मंत्रशास्त्र्यां परस ते 10 फावटी अदीक हुशार आसले. देवाचे उतरे. देवाचे ओडकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. म्हणुया, मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. सोरेस्परा आमच्या पुर्वजाच्या देवा, आमी तुजी स्तुती करता. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. तुजें वैभवी आनी पवित्र नांव व्हड जावं. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. जबाब. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. तुजे पवित्र मोहिमेच्या मंदिरांत आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. तुज्या राजाच्या सिंहासनार आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. जबाब. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. तूं सोमदिराचो थाव घेताय आनी केरुबी वयर बसलाय. आमी तुजी स्तुती करता. सोगटां वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. जबाब. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. ओत्रोळ्याच्या मळबार आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. जबाब. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. उद्गार. सर्वेस्वराक जोय, सर्वेस्वराक जोय, सर्वेस्वराक जोय जोय. सर्वेस्वराक जोय, सर्वेस्वराक जोय, सर्वेस्वराक जोय जोय. जागृत रावात, तयार रावात. तुमचो स्वामी केन्ना येतलो तो तुमी नकळत. सर्वेस्वराक जोय, सर्वेस्वराक जोय, सर्वेस्वराक जोय जोय. सर्वेस्वराक जोय, सर्वेस्वराक जोय, सर्वेस्वराक जोय जोय. Sobiespod तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. Luga por moren Jesu Chrystaचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. धर्म पेटेंत आपले दान देणे घालताली त्या आस्तिक मनशाक जेजून चोत्रायन पळयली. आनी कोण एकले गरीब विधवेकूय 2 सुपुल्ले दुडू घालतना ताणें पळयली आनी म्हणलें, हे गरीब विधवेन सगल्या परस उदीक घालें म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां. तर हाणें सोमेस्तांनी आपणाक ओगळें आसलें तांतलें समर्पण केलें. पूण हिणें आपणाक उणें आसलें तांतलें आपल्या जेवणा काणाक निबेल जाय आसलें तेंवूय घालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हजे पयलीं मानू आयच्या शुभ वर्तमानांत
आमी नियाळ्यार जेजू देव मंदिरांत आसा आनी दोन मंदिरांत वेगवेगळे सुवातांचेर धर्मपेट आसली आनी त्या धर्मपेटेंत लोक दुडो घालताले आनी कितें भाशेन टू सपोर्ट द टेंपल आनी दुसरो वावर आसा त्या वावरा पासत आनी जेजू जेन्ना पळयता तेन्ना आस्तीक मनीस आसात आनीक एक गरीब विधवा आसा आनीक एक गरीब विधवेचें दान पळोवन जेजू तिका वाखाणटा तिची कोरणी वाखाणटा 3-4 वस्तू मोजबैन मानू हे विधवेच्या जिवितांत आमकां दिसती पडटा पयलो मोग मोग देवा सोबे आनीक मोग देव मंदिरा सोबे दुसरी वस्त तिच्या जिवितांत आमकां दिसती पडटा ती म्हणल्यार त्याग सॅक्रिफीस आपणाकूच ती उणें कोत्ता आनी आपणाकूच उणें करून सांबाळून ती धर्मपेटीन घालता तिसरी वस्त मोजबैली मानून तिच्या जिवितांत दिसती पडटा ती म्हणल्यार सरेंडर आपलेंच समर्पण ती देवाक कोत्ता आपलें जिवीत देवाच्या हातांत घालता कित्याक फाल्यां कितें आसा कितें घडटलें तें तिची दिना पूण आपल्याचें समर्पण आपलें जिवीत देवाच्या हातांत आनी चवथी वस्त मोजबैल मानू हो ट्रस्ट तिचो विस्वास भावाट देवाचेर आनीक हें कितें मोजबैल मानू जेजू तिची ही कोरणी वाखाणटा असले जिविताची वाखाणणी कोत्ता आयज आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत जर नदर मारली जाल्यार आमी जायत्यो बऱ्यो ल्हान ल्हान वस्तू कोत्ता थोडी गुप्ती कोत्तात जायत्यो जावं आपल्या कुटुंबांत पवित्र सभेंत आनी समाजांत पूण देव पळयता जी जी ल्हान ल्हान वस्तू ल्हान ल्हान कोरणी वा ल्हान ल्हान जी सेवा आमी दुसऱ्यांक सोबें दिता देव पळयता आनी देव केत भाशेन जशें हेचे विधवेची ताणें तोखणाय केली कर्तूब तिचें वाखाणलें तशेंच म्हजे भयण मानू देव पळयता आनीक देव आमचेर आशिर्वाद घालता आनीक आपल्या देण्यांनी बोदता दुसरी वस्त म्हजे भयण मानू गरजेचें तें म्हणल्यार जर आमच्या कुटुंबांत वा पवित्र सभेंत दुबावच ना ल्हान ल्हान वस्तू आमी कोत्ता जावं एक बरें उतर दिवप जावं मोग दिवप एकामेका सोबें जावं सेवा दिवप जावं आकांताच्या वेळार दुसऱ्याक पावप पवित्र सभेंत देखून जायतो ल्हान ल्हान वावर कोत्तात गरज आसा तो मानून घेवंक गरज आसा टू एप्रिशिएट आनीक हे भाशेन म्हजे भयण मानू जण एकल्याच्या जिवितांत हें बरेंपण आमी हाडूंक वावरूंक आनी तिसरी वस्त गरजेची ती म्हणल्यार आयज आमच्या समाजांत आमी जियेता तेन्ना आमकां एकामेकाची गरज आसा आमकां एकामेकाचो मोग जाय एकामेकाक बरें उतर जाय एकामेकाची तोखणाय केल्ली जाय एकामेकाची आपुरबाय केल्ली जाय आनीक खंयच हांव जायते पावटी म्हणटा दुडू दिवन वस्तू दिवन पूण वेगवेगळे तरेनी म्हजे भयण मानू हें देवाचें बरेंपण आमी विस्तारूंक जाता तर आयज आमकां जण एकल्याक मागुया कृपा जे आमी कितें एक बरें उतर दिता जावं एक बरी कोरण्यक आदारता तें मोगान करूंक आपुरबायेन करूंक सेवेच्या मनान करूंक कित्याक जें आमी कितें दिता आनी जें आमी कितें करूंक सोदता तातूंत देव आमचें काळीज पळयता आनी देव आमचें मन पळयता कसलें मनान हांव कोत्ता कसल्या काळजान हांव दिता तें सगलें देव जाणा आनी आयच्या पयल्या वाचपांत जर आमी नदर मारली जाल्यार दानियल आनी ताचे दुसरे वांगडी आसले देवाक ते विस्वासी रावतात देवाक विस्वासी रावतात आनी देव मागीर तांकां कसल्या देण्यांनी बोदता तांकां जाणवाय दिता आनीक गिन्यान दिता तांकां जाणवायन बोदता आनी गिन्यानान बोदता आनी अशेंच कितें म्हजे भयण मानू आमच्या जिवितांत घडटा जेन्ना आमी दिता जेन्ना आमी सेवा कोत्ता आनी जेन्ना आमी कोणाच्याय गरजाक पावता मोग आसा थंयसर सॅक्रिफायस आसात आनी एक विस्वास आसा आनी असलें मन असलें काळीज जालें जाल्यार दुबाव बिणे म्हजे भयण मानू देव आमकां आपल्या आशिर्वादान बोदता आनीक अदीक देण्यांनी बोदता आनीक देवाचेंच बरेंपण आमी दुसऱ्या सोबें वांटूंक पावता तर हीच कृपा हेंच बळ आमकां सण एकल्याक मागुया बिठोनेंग आमी गायन गावया C2 आमची पोडे वरदाना पान 28 C2 पेज 28 आमची पोडे
Christologos Lagaros Soros prasya jubas na ular lagi ang kanila yung dapat kabitan. Ito nila mo sa sibawaran kila pagkatsibitan sa puso. Ajivoli Angapus Oya Baba Boy Boga Ajivoli Soros prasya jubas na ular lagi ang kanila yung dapat sa kabitan. Dak nila mo sa sibawaran. Mucia baba bedana mucia tum chumbridan sut put bidardia bapak manta to selen samun magat. तुमच्या आदातले बलिदान आपल्या मनान तारी मोहिमेन आमच्या आणि आख्खी बोवीत सभेच्या आदावा सर्वेस्वर मानून घेऊन सर्वेस्परा तुझा आशीर्वाद घालून तुका भेटवलेली ही देणी पवित्र कर. भाग्यवंत आंद्रियांताचे सांगात्याचे काळीस तुझ्या मोगात इतले लासताले की या मोगाच्या बळान ताणी आपल्या कुडीच्या सोकल्या वळवळ्यांचेर जैत वेले. त्याच मोगान आमची काळजां पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं ओतरेक करूं मागता. तुझ्या पुता जीवचे नाव बीन आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी जी सर्वेस्परात वार्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. वय वशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेताना सासनाचे देवा सोर काळ सोदता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेष्ठ गुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक खुबसो दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुपळ करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचेर तूं तांकां कवाय दिताय. तुज्या सोडवणीचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतांर भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Covid, 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 Dolarazo sorrisodu, Sogari sausar, Bolla tuja voi boba, Usorgi, Lucaso isor, Sorvis moracenavi, Edakakasoi, Usorgi, Lucasoisoi. बाबा कोरोसो पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी खरोखर आपलेच खोशेन कोस मरण सोसुंगेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातो आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणें कोराचें रगत पातकाच्या बॉक्सर मेजच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मुंच्या पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगड्यासाक करात. बावट्टाचो गोट पर गोटुया. Sumia Jesu tuझे मरण आमी समरता तुझे बरोची बडबड आमी करता तुझ्या येण्याक आमी ओपेता. बाबा जुच्या मन्नाचो आनी पुनोचोनपणाचो आमी भक्तीपणी उगड्यास करता. आरो जिविताचो सर्वांची कास तुका समर्पिता.
तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेवची कुडार गो शेवतोले आमा सुमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर लिओ आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितमोगांत वाडय पुरोजोरपणाचो बरोबर सोदो मेळ्ळे ती आमच्या गोचयांची आमच्या भावा भयणांची इश्ट मित्रांची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टा गतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोसोलीत मुखार मळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाची मायज सांगाती भाग्याव जुजे दिचो पोती भाग्याव दोर्म दोता भाग्याव सुसेवास सामेगे सान फ्रांसीस शावेरा आनी सोर काय तुका मानुल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर ज्यो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ह्या जेसू बोबी त्या जेसू सांगता त्या जेसू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद वेदार बापा सोरबोंदोन आनी खूब वैभव तुका सासणाच्या सासणा म्हज्या भयण मानू दुबावच ना जायत्यो बऱ्यो वस्तू बऱ्यो करण्यो आमी गुप्ती कोत्ता जावं देव मंदिरा सभेन जावं पवित्र सभे सभेन जावं आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्या सभेन जावं वा दुसऱ्या सभेन जावं देव पळयता कसले मनान आनी कसल्या काळजान आमी कोत्ता ते आनी तोच देव आमकां आपल्या देण्यांनी आशिर्वादान भरता तर म्हजे भयण मानू जें देवान म्हाका बरें दिलां त्या दुसऱ्या सभे बऱ्या मनान बऱ्या काळजान आमी सदांच वांटूंक आयती आनी तयार आसूंक त्या जेजून शिकल्या प्रार्थनांतल्यान बळ आनी कृपा सोनेकल्याक मागुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकाम घोस आनी आमकां ताळणे पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परात सोर वायटांतली आमकां निवार त्या कोणी जिवितांत सबस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबंडाराच्या क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान वतरेकता तर आमकां तुज्या उदक काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सोम्या जेस क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता म्हणजे पातकाचेर न्हय पूण ज्या पयस सुबेच्या भावाटाचेर दिसका आनी तुजे कशे परमतिकाल शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ येताय राजपूत चलयताय सासणाच्या सासणा सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं एकामेका मोगान जीवची शांती दिया देवाची श्री संसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर देवाची श्री संसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर देवाची श्री संसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती सोम्याचे क्रिस्तास करूं पता शिव घेता ते म्हजे जोत्यान कास आसा म्हणजे काकुळतेर म्हज्या आत्म्याच्या शेकुडी पळयता म्हाका ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्या ती सगळी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण ज्या एकाच उतरां म्हाका भलायकी मेळटली
होमियांच्या वेळार गायन गावया D16 जेजू मोच्या पान 55 D16 पेज 55. जेजू मोच्या बिगोड मोजोत्मो मोच्या जाऱ्यात ताची विटूचे Glory duce, carisma valgore, Magadosos, sorunozunaka. Glory duce, carisma valgore, Magadosos, sorunozunaka. Tam Bóg lagnia, mocia odmian Jezus. Mocie gardut, sorga velia unia. Je Jezu je, druga asiorauta. Tu Cię siłaj, kosmos magaciuna. Je Jezu je, druga asiorauta. Tu Cię siłaj, kosmos magaciuna. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बाप्पा भाग्यवंत आंद्रे आनी ताच्या सांगात्यांक रोगसाक्षांक तुजे सेवेंत विस्वासी आनी कोस्टा मरणांत जोयतीवंत तुवें केलें. आमी शेवला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजांत गोट आनी जोयतीवंत कर. हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सगळ्याच असोर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार मागणें सामंगेलीक सामंगेल लावडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देवसाराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी काल ते फुडें मागता. आनी तूं सर्गीच्या दोलबाराच्या कुराक देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगल्या खोट्या आत्म्याक एमपणान लोटून घाल. कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूं आख्या संवसाराक चलपतात. आमेन. म्हज्या भयण मानू ह्या दिसांनी भाग्यवंत सान फ्रांसीस शावेराची नोवेना आमी मागणे म्हणटल्यो. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणे. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सोगलेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूं देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरूंक मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गांत मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता. आनी आतां आमचेच पासत
तुजी विनंती मागता. जोणेकण्या आपणाक जायते सान फ्रांसीस शावेराचे विनवणेन मागचे. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकणटा. आमेन. शेवटाचे गायन गावुया. यू 20 सान फ्रांसीस शावेरा वोडाकुरा पान 240. यू 20 पेज 240. San Francisco verá